Member Sri Benzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions towards demand number 71 and 74. Speaker sir, पयलीं सुवातेर आमकां 2 अडेज वर्स हे असेंब्लीन निवडून येयले जाले आनी आम चोयलां की सगळे ऑपोजिशनान एक आमदाराक तोखणाय केली म्हणटाय ती आमगेले मिनिस्टर बाब सुभाषाक आनी ही तोखणाय कन्सिस्टन्सी आहा. हांवें मुगे प्रत्येक डिमांडा स्पीचीन कन्सिस्टंटली हॅव एप्रिशिएटेड हिम आनी हें फुलोवपाक आसत न्हू बट if there is a consistency with a minister, that means, and that too from all the oppositions, that means it is to be appreciated. He is someone with credibility and someone who is doing work for Goa and Goans at large. Speaker sir, although am Madai issue aha, although am udka scarcity aha, जायत problem future am predict कोताय, पण हे आसतोनाय आमी मिनिस्टराचे टिका कोनाय because we see that he is doing due diligence. And what is important when we have someone capable in the house and doing this consistently, ताका budget आणि पैशांचो support दिवपाचो गरज आहा. सो म्हाका दिसता एक 2000 कोटी मायजू पूण ह्या डिपार्टमेंटाक प्लॅनिंग करूं जाय आनी दिवपा जायो 2025. So that more works of WRD can be done and we can ensure that work as well as water preservation methods can be executed in a more speedy fashion. Speaker sir, I will come up to demand number 71, being a very small cooperative banks and credit societies आचेर उलयता जाल्यार every time we all have spoken, Speaker sir, तुमी उलयला Speaker sir, हे जायते आमगे cooperative bank आहाय, विजनरीज, मोरगांव urban bank, पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्टाचे इश्यू आहाय, हे सगळ्यांकूय हुंय जाल्यार हुंय पैशांचे फ्रॉड जाल्ले आहा आनी हे cooperative banksaंचेर एक कितें जाल्यार सोल्युशन काडपाची गरज आहा. State concurrent audit is a mechanism which is introduced in order to detect early fraud of or irregularities. So concurrent audit म्हणटाय एक कोताय which is basically used to detect early frauds. So हे जरी तरी mechanism आमच्यांनी कितें करून एक डबल फेज करपा जाता जाल्यार existing cooperative banks सद्याक जे fraud जाल ना तेंक पूण एक तार्यार दवरपाक आनी एक मेकॅनिझम म्हाका सदां तयार घालपा जाय. ऑलरेडी आहा जाल्यार हें सांगून दिवचें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हाव वी आर मॅनेजिंग दीस सो दॅट द एक्झिस्टींग कॉपरेटीव सोसायटीज डू नॉट डू फ्रॉड लायक द वन्स दॅट दे हॅव डन. सद्याक कॉन्करंट ऑडीट सिस्टम कितें आहा जाल्यार एक सांगचें. आय विल गो टू डिमांड नंबर 74. स्पीकर सर, म्हादय डायवर्जनाचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आहा. एवरी वन इज अवेर म्हादय गरज आहा आमकां. स्टेट इज सेईंग दे आर पुटींग देअर फूल एफर्ट. आमी म्हणटाय द एफर्ट इज नॉट इनफ आनी गरज आहा घालपाची आनी एग्रेसीव जावपाची गरज आहा. आम जोरी तरी म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रेसीव जायनाय जाल्यार वी वील क्रिएट अ मॅन मेड वॉटर शॉर्टेज, अ मॅन मेड वॉटर क्रायसीस इन द फ्युचर वीच कूड गीव बर्थ टू अ वॉटर माफिया. म्हणजे आम जोरी तरी आतां एग्रेसिवली म्हादय साल्वा करपाक आनी म्हादय साल्वार कोनाय जाल्यार इट कूड गीव बर्थ टू अनदर वॉटर माफिया. जे भाशेन जायते भाशेन आतां माफिया गोंयांत ऑलरेडी क्रिएट जाल्ली आहा. जावं तो फॉर्मालीन माफिया कसले माफिया आहाय तशें करून एक वॉटर माफिया क्रिएट जावपाक शकता. स्पीकर सर, आज आमकां गरज आहा आनी आमी सगळे उलयताय की उदका लागून शॉर्टेज जातली. 10 वर्सां 15 वर्सान घोडे उदका लागून मारामारी जातली, कोण म्हणटाय झगडी जातली. हें जरी तर आमी सगळे आमदार उलयताय जाल्यार आज जे मेजर्स घेतले, आज जी आम वाट कोतले एज लेजिस्लेटर्स जे आम प्लॅन कोतले, that will probably help us to mitigate the water scarcity. Speaker sir, so state water security plan एक मकसदा is a thought process which I would like to put for consideration, and under that village water security plan प्रत्येक विलेजीक एक village water security plan through the gram sabha एक करचो. This will initiate the process. मोती एक ऑलरेडी थॉट प्रोसेस घालपाक की उदो शॉर्टेज जावपा आहा 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी या 5 वर्सांनी, तेका लागून विलेज लेवलाचेर वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन करपाक कॉमेस करपाक ताकी विलेजान ग्राम सभांक सगळ्यांक इन्वॉल्व करपाक आनी इट वील बी एन एड्युकेशन मेथड एज वेल एज वील बी अ मेथड टू एन्श्योर दॅट वी कॅन मिटिगेट दीस क्रायसीस वीच वी ऑल आर प्रेडिक्टिंग. स्पीकर सर, भरपूर कामां करता मिनिस्टर. वी आर ऑल्सो हॅपी विथ ऑल द अदर वर्क्स दॅट इज बीन डुईंग, बट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफिकली हुंय काय डिपार्टमेंट फाट पडलो आहा. गेलते पाटी जेन्ना वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स जालें तेन्ना आर के पांडे
युनियन मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी गेलो एक मनीस येयल्लो आनी ताणें रिकमेंडेशन्स दिल्ली टू इनक्रीज द डिस्चार्ज कॅपेसिटी ऑफ रिवर साल ऑक्टोबर नोव्हेंबराक कितें दिल्लें हें सो म्हाका सद्दां टायम कडेन शॉर्ट पडलो पूण आतां मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी हांव उलयलो ही हॅज गिवन मी एन एश्युरन्स एंड आय लूक फॉरवर्ड दॅट नेक्स्ट इयर पावस जावचे पयलें आमगेली वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस करपाक बेजिकली वॉट ही सेड दॅट न्हंयची जरी तरी व्हांव जी आहा ती बरे भाशेन कोतलो जाल्यार परत ती न्हंय डिसिल्ट करपाची गरज आहा ड्रेजिंग करपाचें गरज आहा डिविडींग करपाचें गरज आहा आनी इन्क्लुडींग द मेजर नल्लाज जे बाणाले थोड्या बांदा कडेन 3 या 4 नल्ला आहाय हे टिंगू ब्रावन नल्ला आयडेंटिफाय केल्ले हे 4य नल्लाचे रिटेनिंग वॉल करून ते न्हंयचे जे भाग आहा जे भाशेन आमगेले कलीग बाब श्री दिगंबर कामतीन सांगल्या विद्या विकास सोन ते खारेबांदा फाटल्यान रिवरसाल एस्टेट आहा मर्काडो मॉल आहा थिंगसोन हो स्ट्रेच दोनी आटीन बांदून घेवपाची गरज आहा आनी हे 3 नल्ला 4 नल्ला जे तोळ्या बांदाक 4 नल्ला वयताय ते तेका रिटेनिंग वॉल दिवन ते तेका न्हंयक तेंकोवपाची गरज आहा आनी थिंगा एक तुका गेट घालपाक गरज आहा जाय थिंगा गेट घालपाक गरज आहा ह्या नल्ला कडेन न्हंयक तेंकोत थिंगा प्लस मर्काडो फाटल्यान एक बंदारा घालपाक गरज आहा ताकी हें उदक जाय ते भाशेन फ्लो कंट्रोल करपाक सो म्हाका दिसता हें केलें जाल्यार बाणाले जो लोड आहा उदकाचो जो रायट फ्रॉम वेर्ना नुवें कासालीच्यान सगळो दोंगरा वयल्यान देंवोन येता तो सगळो लोड चॅनलायज जातलो आनी ही एरिया जी लो लायंग एरिया आहा ती लो लायंग एरिया जो इम्पॅक्ट हे पाटी चड जाल्लो पावसान तो मातशें उण जातलो हें आर के पांडेन आपल्यागे रिकमेंडेशन दिलो आहा and I hope and I will cooperate with the department to ensure that we can get this work done. Speaker sir, Zorio natural springs are one of the most important resources of water conservation and water scarcity that we are yet to see. Speaker sir, जायत्यो बारीक Zorio गांवांनी जायत जाणांगे गांवान आहाय आमगेले गांवान जायत बारीक जोरी आहाय पूण 2 मोठी जोऱ्यो ज्यो सारकी घसघसीत उदो येता बिस्तें होरे माल जाल्यार सारकें घसघसीत उदो येता त्यो म्हणटाय त्यो जोरी वाडो बाणाले आनी शेतमाले कार्मोना ह्यो 2 मेजर जोऱ्यो हेर बारीक जायत्यो जोरी आहाय पूण हिंग बिस्तें होरे माले जाल्यार उदो सामकें येता तें घसघस दिसती पडटा सो म्हाका दिसता ह्यो दोनी जोऱ्यो बांदून घेवन त्यो म्हाका दिसता प्रिजर्व करपाची गरज आहा हांव ऑलरेडी हेज फायल मुवमेंट केलो आहा 2 वर्सां जालीं हांव हेज जोरींचेर उलयतां पूण म्हाका दिसता इकरा कितू जोरी आहाय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत इकरांतल्यो ह्यो दोनी जोऱ्यो फोकस करून आमी ह्यो प्रिजर्व करच्यो कित्याक थिंग उदक चड आहा आनी फ्रेश वॉटर इज कमींग आउट इन अ व्हेरी लार्ज मॅनर स्पीकर सर 100 स्विच गेट्स करच्यो म्हणून आमी ह्याच हावजांत आमी उलयल्ले चर्चा केल्ली मागीर 50 स्विच गेट कोतले म्हूण आमकां सांगलोलें आतां फायनली वी आर प्लॅनिंग टू गेट आवर 16 स्विच गेट्स डन मिनिस्टर हॅज एश्योर्ड बट हे 16 फर्स्ट फेजींग केलें म्हणटकीर सेकंड फेजींग आनी थर्ड फेजींग करून मुगे 3 फेजीन 100 स्विच गेट्स करपाचो प्लॅन करुया मे बी वी कॅन डू इट फॉर द नेक्स्ट बजट बट प्लीज पूट दीस बिकॉज आमगेली शेतां सगळीं पाड जाताय हे स्विच गेट सगळ्यो जाम जाल्ल्यो आहाय आनी लोकांक शेत करपाक मेळना सो लेट अस प्लॅन दीस इन 3 फेजीस एंड कंप्लीट ऑल द 100 सो दॅट वॉटर इज कन्जर्व फिल्ड्स आर प्रोटेक्टेड बार्न्स आर प्रोटेक्टेड स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेशन वायज डिपार्टमेंट बरो आहा बदामी सर जो आहा तो कॉपरेट करता आमगे WRD सेक्रेटरी आहा तो कॉपरेट करता जिप्सन आहा बरें काम करता अजय आहा आप्रिसियो आहा आनी पॅट्रीक आहा हे सगळे बरें काम करताय आपल्या गेले सगळे फायल मुवमेंट बी सारकें करताय पूण हुंयका एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका सद्दां स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा झुपकोन फायल सोदपाक गेले जाल्यार फायल मेळनाय आय हॅव बीन सर्चींग फॉर उदगालें बांद आनी पालकूट बांदाची फायल आतां एसेंब्ली दिसांनी फायल मातशें आटलो आनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आहा तें कोतो म्हणल्यार बट ह्यो फायल मिसींग आहाय हुंय मेळनाय म्हाका ह्यो 2 फायल्यो सो म्हाका दिसता हुंय कितकाय चुकता जरी तर अशें करून फायल मेळनाय जाल्यार हें स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आहा स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टा पेमेंट सगळे उलयले सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा पेमेंटाचेर उलयताय कित्याक झुपकोन WRD काम म्हणटाय तें एमर्जन्सी पावस येयलो केन्नाय आमकां काम करूं पडटा डिपार्टमेंटाकूय हेल्प करूं पडटा पूण ते जे कॉन्ट्रॅक्टर कोताय काम जावं झुपकोन मशीन धाडटाय कितें कोताय तांकां पेमेंट पडपा जाय तांकां जरी तरी पेमेंट पडना आनी जरी तरी परत हें कोत जाल्यार इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू डू द जॉब्स बिकॉज सर हे कॉन्ट्रॅक्टरांक पेमेंट दिवचो परत आमच्यांनी घोणसाचें दिवाळीचें लीप घेवपा जायना आय थिंक समवेर डावन द लायन फायनान्स अप्रुवल मेळपा जाय हांकां आनी तांकां तो पेमेंट दिवपा जाय एक टायम फ्रेम दवरपा जाय स्पीकर सो दॅट दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स गेट पेड आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ओरोस जावन गेले कॉन्ट्रॅक्टरांक पेडू जालें ना सो म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टरांक पेड करूं जाय सो दॅट दे आर ऑल्सो हॅपी टू डू द वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर
स्पीकर सर, आतां सगळे कडेन न्हंयक डिसिल्टिंग या ड्रेजिंग करूंक मेळना. आमगे जी न्हंय आहा रिवर्साल ते हांचे आहाय ते धाकटे आमगेले जागे आहाय जे ड्रेजिंगचो जो ड्रेजिंग इक्विपमेंट हाडटाय, ड्रेज करपाक जी मशिनरी हाडटाय या डिसिल्टिंग करपाक ते पावनाय. सो ते जाग्यार चिकोल आसता, चिकोल पांय बोर इतली देखून चिकोल आसता. सो ते चिकोल कितकोन काडपाचो? तो चिकोल काडलो जाल्यार थिंगा नुस्त्या जातलें, थिंग उदो जातलें आनी फीश ब्रिडींग बरें जातलें. सो हे चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर म्हूण आसता, एक्वेटीक एक्सकवेटर. सो उदकां वचोन अशें करून चिकोल काडपाचो. शेवाळ कांय वचपा जायना उदकां चेनीचें. सो चिकोल काडपाक एक्वेटीक एक्सकवेटर, जे भाशेन डिविडींग करपाक एक एक्सकवेटर आहा ते भाशेन चिकोल काडपाचो आहा. म्हाका स्वता आमगेले करमणे इगोर्जी फाटल्यान आतां बांदां काम चलता. थिंगा बरो एक जागा, थिंगा आनी डिसिल्टिंग बी कांय करपा जावपाना. थिंग एसो एक्सकवेटरा गरज आहा. हांव रिक्वेस्ट करता एक ट्रायल रावंडात एसो एक्सकवेटर जरी तरी गोंयां आहा आनी गोंय ना जाल्यार तो अरेंज करून जरी तर तो एक ट्रायल रावंड एक्सकवेट करून तो चिकोल काडूंक जाता. आय थिंक देन दीस कॅन बी डन इन अदर पार्ट्स ऑफ गोवा ऑल्सो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, बांद जे आहे ते बांद भरपूर गरजेचे. आय थिंक इन कोऑर्डिनेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD एकठांय जावन हे सगळे बांद प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा सिस्टमॅटिकली. म्हाका स्पीकर सर मिनिस्टरान गेले ते वर्सा मुगे बड्डेया दिसा येदो मोठे बूक दिल्लो बाणाल्याच आख्खे सगळे तोळी आनी सगळे तितून मोस्ट थिकस्ट बूक. सो म्हाका सदां इतली आमचे कडेन वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय. सो जेन्ना इतली वॉटर बॉडीज बाणाले आहाय जाल्यार म्हाका स्वता आय ऑल्सो हॅव टू बी मोर एग्रेसीव टू मेक शुअर माय वर्क इज डन. म्हाका धांवपा पडटलें परत हांव रेडी आहा आनी तुकाय मातशें कन्सिडर करूंक पडटलो कित्याक चड वॉटर बॉडीज जाय. चड वॉटर बॉडीज जाय जाल्यार हुंयकाय एक 20% देखून आमच्यान जर तर अचीव करपा जाता इन दीस 5 years टू गेट आवर थिंग्स ऑर्गनायज. सो आमगे जे बांद आहाय आनी तोडी आहाय तांकां गेट जायो, न्यू गेट्स. इट्स नॉट अ स्वीज गेट बट ह्यो गेट्स मॅन्युअली ओपनिंग स्क्रू टायप गेट्स ह्यो उदो आडायन उरपाक. सो दॅट हें उचली तरी उदो आम आडायलें. स्पीकर सर, the main beauty of this water is, speaker sir, every village has got barns which store water mainly for irrigation and pisciculture. All these barns require these new gates and renovations. Also, if provision can be made to use this water as raw water supply to surrounding areas within the catchment area of the barn. सप्लाय करपाक काम दुसरें डिपार्टमेंट म्हूण जाणा, पूण आमच्यान जरी तर हें प्रोविजन्स दोनी डिपार्टमेंट PWD जाय जाल्यार PWD, WRD एकठांय जावन हें जे कॅचमेंट एरियाजां जें उदक वता तें जरी तरी आमच्यान युजा करूं. आज आम टॉयलेटी फ्लश माताय तें आम उजा कोताय तें उदक आमगेलें तें मेन पायपलायनींतूं उदक पिवपा उदक जें आहा तें आमच्यान जरी तर हें रॉ वॉटर अशें करून जरी तरी विलेज वायज पॅटर्न कितें चिंतपा जाता. आय थिंक दीस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर्स वीच वी नीड टू पुट into the village water security plan. Village water security planan ह्यो वस्त घालपाच्यो गरज आहाय. जी तोडी आहाय, जे लेक्स आहाय, जे गायरे आहाय व्हडले ते उदो आमच्यांनी ते वाड्यांनी एक पायपलायन करून कितकोन करपा जाय. आय थिंक दीस इज गोइंग टू बी द फ्युचर. बिकॉज सर आमगे स्पेसिफीक बांदांचें उदक राखपाची गरज आहा. तें उदक भायर सरत आहा, तेज रिटेन्शन जायना आनी तेका मॅन्युअल ओपनिंग स्क्रू टायप वाल्व घालपाचो सो दॅट रिटेन्शन जावपाक. एक आहा सुरालेचो व्हडलो बांद म्हूण आहा आनी सुरालेचो धाकटो बांद म्हूण आहा. हे दोन सुराले बांद आहाय. एक आहा किर्या तोळे सुरालेचें तेका गरज आहा काम करपाची आनी हो वाल्व आनी गेट घालपाची. एक आहा कोटब्या तोळे हेंवूय सुरालेचें कोटब्या तोळे. एक कोलवा टँक तोळे आहा मेन कोलवा रोडाचेरच जालें 2 मिनटू. एक सेर्नाबाती लेक आहा जी आमगे सेर्नाबाती एक व्हडले तोडे आहा बिचार वयता आसतना. ओर्लीम आमकडे मोद्रा बांद तोळे म्हूण आहा. हें एक व्हडलें रिटेन्शन ऑफ वॉटर आहा. कोंबळा तोळे आहा, व्हडले बांद तोळे आहा बाणाल्यांत, आडसुले तोळे आहा, दिवळेर तोळे आहा. ही मेजर तोडी जरी तरी आमच्यांनी एक बजट करून थोडी हितूंतली हांवें पिकअप केलो हांय. सो आमच्यान जरी तरी हें जरी तर प्रोटेक्ट करून उदक सेव करपाक गरज आहा. देन कॅल्क्युलेशन वायज वी वील टच एटलिस्ट मोर देन 50 lakhs square liters of water. So 50 lakhs udok we will able to preserve just in this 8 or 9 todi je nai sangle ti amko heja jai te hai. So speaker sir, let's not stop to secure every drop of water. हे म्हणून सांगून हांव मुगे आज डिमांड सोंपयता. थँक्यू.